गोंयभर वेगवेगळे कडेन आशिल्ल्या दिव्यांगांच्या सर्वेक बेगीनूच सुरवात करतले। स्वयंपूर्ण मित्र, पंच वांगडी तशेंच सरपंचांनी ह्या दिव्यांगांच्या सर्वेक मजत करपाचें आवाहन मंत्री सुभाष फळदेसायान केलें। गोंयच्या खंयच्या तालुक्यान खंयच्या गांवांत कितले दिव्यांग आसात, तांणी कसलें शिक्षण घेतलां, तांच्यो आवडी निवडी कितें, ह्या सगळ्या गजालींची नोंद करतले। ही सगळी माहिती एकठांय करून दिव्यांगां खातीर गोंयांत कसल्यो संधी उपलब्ध आसात, सरकारी खात्यांनी तांच्या खातीर नोकरेची संद उपलब्ध आसा जाल्यार ताची माहिती तांचे मेरेन पावयतले म्हणूनय मंत्री सुभाषान सांगले। ऐकात ताचें म्हणणें। आमच्या गांवांनी, आमच्या घराघरांनी, आमच्या वाड्याचेर जे आमचे डिसेबल लोक आसात, जे दिव्यांग लोक आसात, तांचो पूर्ण असो सर्वे आणि तांची पूर्ण माहिती आमच्या खात्याकडेन आसची, जाणे करून आमी तांकां एक एक्युरेट आणि अपडेटेड अशी एक डेटाबेस निर्माण करपाक शकतले। म्हणूनच आमी आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांकडेन एक मागणी करतात की तुमचे कडेन जबाबदारी आसा। आमचे जे पंचायत सदस्य आसतले, आमचे जे काउन्सिलर्स आसतले किंवा आमचे जे फील्ड वर्कर्स आसतले, ह्या सगळ्या फील्ड वर्कर्सांक घेऊन तांचे कोऑर्डिनेशन आणि तांचे बरोबर लाईन अप करून प्रत्येक घराघराकडेन बसून दिव्यांगाची माहिती कलेक्ट करपाक जाय। आमी एक ऍप निर्माण केल्ले आसा आणि हे तातूंत भितर आमचे जे फील्ड वर्कर्स आसात तांकां ट्रेन करतले आणि हे ट्रेन जाल्ले फील्ड वर्कर्स प्रत्येक पंचायत मेंबराक किंवा आमच्या काउन्सिलराक ताचो अपॉइंटमेंट घेतले आणि एक पर्टिक्युलर डे ताच्या वार्डाचेर भोंवतले आणि तातूंतल्यान आपल्या मोबायलाचेर ह्यो सगळ्यो डेटा ते कलेक्ट करतले। समजा एक घरान भितर गेले आणि एखादे वेळ आमचे अनेक तरेच्यो डिसेबिलिटी आसात, आमचे भितर 21 तरेच्यो डिसेबिलिटीज आसात। आमी विज्युअल इम्पेर्ड आसतले, डेफ एंड डंब आसतले, सेरेब्रल पाल्सी आसतले किंवा आमचे इंटेलेक्चुअली डिसेबल आसतले, ऑर्थोपेडिकली चॅलेंज आसतले, अशे 21 तरेच्यो डिसेबिलिटी। ह्या 21 तरेच्या डिसेबिलिटी भितर गांवां भितर तांकां मदत जाय पडटा। म्हणूनच हो जो सर्वे आसा तो प्रत्येक जो आमचो फील्ड वर्कर आसा तो अपॉइंटमेंट घेतलो पंचायत सदस्य किंवा त्या भागाचो काउन्सिलर आणि ताका एक स्पेसिफिक 1 किंवा 2 दीस दितलो आणि प्रत्येकाच्या घराकडेन वचून हे जे इन्फॉर्मेशन आसा ते घेतले। आता हे ऍप जेन्ना तुमच्या मोबायलाचेर आसतले, ताचें नाव आसतले, गांव आसतले, एज आसतली, तेची टायप ऑफ डिसेबिलिटी आसतली, ताचे एज्युकेशन आसतले, ताचे सोशियो इकॉनॉमिक स्टेटस आसतलो, ताचे इन्कम आसतले किंवा ताची आवड आसतली, ताचे हॉबीज आसतले, ताचे स्किल आसतले, अशे 100 तरेचे पॅरामिटर जे एका मनशाचे आसात ताचे इन्फॉर्मेशन त्या मोबायलाचेर कॅप्चर करतले आणि ताच्या नंतर ही डेटाबेस जातली। आणि हाचो फायदो कितें जातलो तर डिसेबलांक आमकां एक्चुअली कळटले की अमुक एका गांवान भितर, अमुक एका पंचायतीन भितर, अमुक एका तालुक्यान भितर किंवा अमुक एका डिस्ट्रिक्टान भितर, गोवा स्टेटी भितर खंयच्या डिसेबिलिटी कॅटेगरीचे कितले लोक आसात आणि आमकां एखादे वेळ केन्नाय आमकां खंयच्याय एक पर्टिक्युलर तालुक्यान वचून खंयच्याय एका डिसेबिलिटीचो कॅम्प लावपाक जाय। समजा एक आमकां ऑर्थोपेडिकली चॅलेंज आसा, तांचो कॅम्प लावपाक जाय जाल्यार वी विल गेट अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड डेटा of that particular village and of that particular disability. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।